गोयचो विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव हांणी केल्लें विधान तांचें वैयक्तीक मत आसा आनी ते पक्षाची अधिकृत स्थिती ना। अशा प्रकारची विधानां अलायन्साचेर करच्या परस सत्ताधारी पक्षाचेर करप गरजेची आशिल्ली अशें गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेचें म्हणणें। काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षां-मदीं युती कायम आसा, देखून अलायन्सा विशीं उलयतना नमळायेन उलोवची अशी शिटकावणी माणिकराव ठाकरेन दिली। मजगतीं हे विशीं गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे मुखेली विजय सरदेसाय हांचे कडेन उलोवप करतले अशें ठाकरेन ह्या वेळार सांगलें। एप्रिलाक जावपी फोंडेच्या पोटवेंचणुकेत उमेदवार करचे नात असो निर्णय आरजीपी पक्षान घेतला। पोटवेंचणुके विशीं काँग्रेसीन पक्षा कडेन चर्चा करूंक ना। काँग्रेसीन एकतर्फीपणान आपलो उमेदवार जाहीर केला अशें आरजीपीच्या फुडाऱ्यांचें म्हणणें। चर्चा करूंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसी विशीं नाराजी तांणी उक्तायल्या। मजगतीं 2027च्या वेंचणुकेत युती विशीं चर्चा करपा खातीर एक समिती स्थापन करतले अशें आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकार सांगता। %33 अर्थसंकल्प हो कसा करून फक्त बायलां खातीर आसा। फाटल्या 3 वर्सां सावन आपूण बायलां केंद्रीत अर्थसंकल्प सादर करता, तशेंच जेंडर बजेटाचेर वेगळें पुस्तक काडटा। खंय खंय बायलां खातीर %33 अर्थसंकल्प खर्च केला ते स्पश्ट करतात। ह्या अर्थसंकल्पात दर एकल्या खातीर कितें ना कितें आसा, ताचो फायदो सगळ्यांनी घेवचो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। सांखळे आयोजीत केल्ल्या गोंय अर्थसंकल्प 2026 समीक्षा आणि संभावना ह्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उलयतालो। ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि वेगवेगळ्या येवजण्यांविशीं म्हायती दिली। तावले वाठारांत आयोजीत केल्ल्या धिऱ्यो सर्ती खातीर वाठारांत खवदळ पातळी। सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा तळावले धिऱ्यो जावपाच्यो आशिल्ल्यो। हे खातीर माटोव घालून तशेंच माचये सयत पुराय तयारी जाल्ली खंय। मात गोमंतक टीव्हीन ब्रेकिंग न्यूजांतल्यान ही गजाल मुखार हाडल्या उपरांत प्रशासनाच्यो हालचाली पळोवपाक मेळ्ळ्यो। मडगांव पुलिसांनी बेगोबेग धांव घेतल्या उपरांत उरिल्ल्यो सगळ्यो धिऱ्यांच्यो मॅची रद्द केल्यो। हे घडणुके उपरांत आतां प्रश्न उप्रासता तो इतल्या व्हडल्या धिऱ्यांचें आयोजन चालू आसतना पुलिसांक हाची खबर नाशिल्ली वय। सध्या तात्पुरत्यो धिऱ्यो थांबयल्यो, मात सरकारी यंत्रणेची कारवाय आनी जापसालदारके विशीं प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता। उमटे गोश्याक पाणी तशी भेऱ्याक काणी अशी गत सध्या गोंयांत येवपी पर्यटकांची जाल्या। सरकारान दर्यादेगांचेर गाडयो व्हरपाक बंदी घालून लेगीत पर्यटक आपली मस्तेपणां करताच ह्यो देखीत दिसपट्ट्यो पळोवपाक मेळटा। आयतारा वागातोर दर्याचेर पर्यटकांक दर्यादेगाचेर स्टंट कशे म्हारग पडले ते पळोवपाक मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पर्यटकान एक गाडी धुवपाक दर्यादेगेर व्हेल्ली खंय, पूण त्या वेळार दर्याक भरती आशिल्ल्यान कांय खिणां भितरूच दर्यांत येवपी व्हड ल्हारांनी गाडयेक सरळ दर्यांत ओडून व्हेली। हे घडणुके उपरांत पुलिसांनी रोखडीच कारवाय केली आणि ड्रायव्हराक अटक केलो। दर्यादेगेर गाडी व्हरपाक बंदी आसून लेगीत पर्यटक दिसपट्ट्यो गाडयो धांवन येतात। ताका लागून पुलिसांनी कडक पावलां उबारपाची सक्त गरज आसा।
दिवसाल पालिकेच्या बाजार प्रकल्पाच्या कमकुवत जाल्ले स्टॅरकेसीचो आतां स्लॅब कोसळपाचे प्रकार घडपाक लागल्यात. देखून बाजारांतल्या विक्रेत्यांसयत ग्राहकां मदीं भय पातळ. वायट घडणूक घडचे पयलीं ही स्टॅरकेस मोडून नवी बांदची नाजाल्यार दुरुस्त तरी करची अशी मागणी आतां जावपाक लागल्या. वेळसांव वाठारांत शुक्रारा 3 दुचाकीक उजो लागिल्लो. ह्या घडणुकेत तीनूय दुचाकींचे सुमार 1.25 लाखांचे लुकसाण जाला. हो उजो लायला आसुंये असो दुबाव थळाव्या लोकांनी उक्तायल्लो. केविन डिसिल्वा हांणी हे विशीं कागाळ नोंद केल्ली. हे घडणुके विशीं वेर्ना पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. नियमित भलायकी तपासणी खातीर पुणेच्या रुबी हॉल क्लिनिकात दाखल जाल्ले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत गोंयांत पावले. गोंयांत आयले उपरांत तांणी सांखळेच्या रवींद्र भवनात लोकांकडेन संवाद साधलो. मजगतीं लोकांनी तांच्या भलायकेची चवकशी केली तेन्ना आपूण ठणठणीत आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. दिवसाले भर शारांत पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाची नाशाडी सुरू आसा. आयतारा सकाळी 8:30 वरांचेर ही पायपलायन फुटल्या. ती अजून मेरेन तशीच आसा अशी माहिती मुखार आयल्या. आता गोंयच्या पर्यटनात सर्तीचे नवे ल्हार उबें जालां. कारण केरळ राज्य रस्तो येरादारी महामंडळान गोंयांत थेट पर्यटन सेवा सुरू करपाचो निर्णय घेतला. हे नवे येवजणे प्रमाण पर्यटक पयलीं केरळासावन कासरगोड मेरेन बशींतल्यान प्रवास करतले आनी मागीर खासगी लक्झरी एसी बशींतल्यान गोंयांत प्रवेश करतले. फक्त प्रवास न्हय पूण हॉटेल बुकींग सावन पुराय भोंवडी वेवस्थापनाची जापसालदारकी केरळ पर्यटन उदरगत महामंडळा कडेन आसतली. 3 राती आणि 2 दिसांच्या ह्या पॅकेजीत गोंयचे सोबीत दर्यादेग, युनेस्कोची दायज थळां आणि रंगीत नायट लायफ लेगीत अणभवपाक मेळटले. परवडपी दर आणि सोयीस्कर प्रवास हांचो मूळ घालून केरळ सरकारान लेझर टुरिझमा कडेन व्हडलें पावल उबारपाचें आसा अशें दिसता. पूण ह्या नव्या उपक्रमाक लागून गोंयच्या थळाव्या टॅक्सी वेवसायाचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. गोंयच्या पर्यटन वेवसाय टॅक्सी सेवेचेर पयलींच वाद सुरू आसतना भायल्यान येवपी ह्या संघटीत टूर पॅकेजींक लागून आतां सर्त चड खर जातली वय तें पळोवप म्हत्वाचें थारतलें.
फाटल्या कांय दिसांनी गोंयांतले चडांत चड तशेंच उण्यांत उणें तापमानात वाड जायत आसा. हाका लागून उबाळ वाडला. फुडले 6 दीस गोंयांतले चडांत चड तापमान 33 ते 34 अंश सेल्सियस आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 27 मार्चा मेरेन गोंयांतले उण्यांत उणें तापमान 23 ते 24 अंश सेल्सियस मेरेन आसतलें. गोंयांत 22 ते 27 मार्च ह्या काळात वातावरण सुकें आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. हवामान खात्यान 17 आनी 18 मार्चाक पावसाची शक्यताय उक्तावन येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. मात गोंयांत पावसाची नोंद जावंक ना. फाटली 25 वर्सां देशाच्या राजकीय मळार वर्चस्व गाजोवपी भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक खाशेलो विक्रम केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 8,931 दीस ह्या पदाचेर पुराय केल्यात. हाचे वांगडाच मोदींचो आदलो मुख्यमंत्री पद आनी आतांचो प्रधानमंत्री पदाचो कार्यकाळ धरून ते देशांतले सगळ्यांत चड काळ सरकार चलोवपी फुडारी थारल्यात. दिल्ली पुलिसाच्या गुन्ह्या फाट्यान केल्ल्या कारवायेंत बेकायदेशीर सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्या. ह्या कारवायेंत वट्ट 12 कार्टुनांत 144 सोऱ्यांच्यो बाटल्यो आशिल्ल्यो. हो सोरो विदेशी आशिल्ल्याचेय उक्ताडार आयला. ते भायर एक MG हेक्टर गाडी लेगीत जप्त केल्ली आसा. फुडलो तपास सुरू आसा. रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स पुलिसांनी अराकोनमात सुमार 3 किल ड्राय गांजा जप्त केल्लो आसा. ह्या गांजाचें मोल 1.5 लाख रुपया इतलें आशिल्ल्याचें कळटा. हो सगळो बेकायदेशीर माल ट्रेनीच्या कोचात सोडून गेल्ले एका बॅगात सापडलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. सेंट्रल ब्युरो ऑफ नार्कोटिक्सान केल्ल्या कारवायेंत ओपियम रॅकेटाचो पर्दाफाश करून वट्ट 3.5 किल बेकायदेशीर ओपियम जप्त केला. तशेंच ह्या कारवायेंत 3 जाणांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्यो कारवायो वेगवेगळ्या वाठारांनी जाल्ल्यो आसात. देखून घुवळे वखदा विरोधात अशा पद्दतीच्यो कारवायो सुरूच आसतल्यो असो इशारो पुलिसांनी दिल्लो आसा.
भारतात सध्या वेगवेगळ्या राज्यांनी तरेतरेचे हवामानाचे बदल आमकां पळोवपाक मेळटात. उत्तर भारतात बर्फवृष्टी जाल्यार दक्षिण भारतात गरमी आनी कांय कडेन पावसान हजेरी लायिल्ली आसा. मजगतीं उत्तर पूर्व भारतांतल्या पूर्व सिक्किमात सध्या स्नो पडला. येरादारेक आडखळ निर्माण जावची न्हय म्हणून सध्या रस्त्यावेलो स्नो कुशीक काडपाचें काम सुरू आसा. तशेंच स्नो पडिल्ल्यान वाठार सामकोच चड स्लिपरी जाल्लो आसा. मात सगळ्या पर्यटकां खातीरचे रस्ते आनी सोयी सुविधा बऱ्या प्रमाणात उपलब्ध आसात. छत्तीसगडातल्या सूरगुजातल्या संचय पार्कात धक्कादायक घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या पार्कात आशिल्ल्या 15 हरणांचेर 3 ते 4 भटक्या सुण्यांनी हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात वट्ट 15 हरणांक दुर्दैवी मरण आयले. ही घडणूक रातच्या 3 ते 3:30 वरांच्या मजगतीं घडली. ह्या वेळार ड्युटीर आशिल्ल्या वॉचमॅनान ह्या भटक्या सुण्यांक धांवडावपाचो यत्न केलो खरो, पूण ताका ते एकल्याक शक्य जालें ना. मात ह्या सुण्यांच्या हल्ल्यात जखमी जाल्ल्या हरणांक मरण आयलें. देखून सध्या पार्काचे प्रशासन अशी हलगर्जीपणां कशी काय कितें जावपाक पावली हाचो सोद घेतात. एक इन्क्वायरी कमिटी बसोवन सध्या ह्या पुराय प्रकरणाचो तपास करप सुरू आसा. आनी जर ह्या तपासात खंयच्याय कामगारा कडल्यान हलगर्जीपणां जाल्ल्याचे सिद्ध जाले जाल्यार तांकां कामावेल्यान काडून उडोवपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. पाटणा सयत बिहारात खुबशा जिल्ह्यांनी शुक्रारा सावन हवामानात बदल जाला. रस्कोलात उटंगराच्या पावसाक लागून खुबशा वाठारांनी उदक साचला. वादळी पावस आनी वीज पडिल्ल्यान बिहारात 5 जाणांक मरण आयलें. गयाचीत वीज पडून 2गांक मरण आयलें. जमुईच्या चकाईत वीज पडून 15 वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थिनीक मरण आयलें. तशेंच मेकामाच्या टाल वाठारांत वीज पडून 10 कामगार लासले खंय. महाराष्ट्रातल्या परभणी ह्या शारांतल्यान एक धक्कादायक घडणूक उक्ताडार आयल्या. किरकोळ कारणांक लागून जाल्लो वाद एकल्याच्या आंगार गाडी घालपा मेरेन पावलो. आतांच्या काळार लोकांक राग येता तेन्ना खंय तरी नियंत्रण सुट्टा आनी खून, हल्लो सारक्या गुन्यांवकारी घडणुकां मेरेन पावता. देखून आता ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा. ह्या प्रकरणाच्या मुळात वचून तपास करून दोशींक कठोर शिक्षा ही जावपाकूच जाय अशें थावेंचें म्हणणें आसा. सरकारान राज्यांक आनीकूय 20% व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडरांचे वाटप करपा खातीर मान्यताय दिल्ल्याचें कळटा. ह्या मान्यतायेक लागून खंय तरी व्यावसायिक सिलिंडरांच्या उणावाक लागून फटको बशिल्ल्या हॉटेलवाल्यांक तशेंच हेर व्यावसायिकांक खंय तरी थाकाय मेळटली. साबार हॉटेलां तशेंच हेर व्यावसायिकांनी गॅस सिलिंडराच्या उणावाक लागून आपलो वेवसाय बंद दवरिल्लो. ह्या काळात तांकां लुकसाणेक तोंड दिवचें पडलां हातूंत मात्तूय दुबाव ना.
इराण, इस्रायल आणि अमेरिके मजगती सुरू असलेल्या झुजाच्या फाटभुंयेर इंधनाच्या उणावान पुराय भारत देश त्रस्त आसा. गॅस सिलिंडराच्या उणावाक लागून आदींच सवार व्यावसायिकांचेर हावळ आयिल्ली आसतना आता पेट्रोल आणि डिझेलाचो उणाव जायत म्हणून लोकांनी लिटरांनी लिटर आपल्या घरावरून दवरल्यातूय. मात सरकारान अशा तरेची सोय करून दवरपाची कांयच गरज नशें सांगिल्ल्यान पेट्रोल तशेंच डिझेल व्हडा पटीन उपलब्ध आशिल्ल्याचें सांगलें. आता हाचे आदी एक वेसल देशात इंधन घेऊन आयिल्ले ते उपरांत आता एक्वा टायटन हे वेसल रशियन क्रूड ऑयल घेऊन मंगळूरच्या बंदरात पाविल्ले आसा. देखून खंयच्याच दृश्टीन इंधनाचो उणाव देशाक सोंसचो पडचो ना हाची खात्री आता जावपाक लागिल्ली आसा. बांगलादेशात जाल्ल्या भिरांकूळ बस आणि ट्रेनीमध्ये जाल्ल्या अपघातांत 12 जाणांक आगताक मरण आयलें. 6 जाण जखमी आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. हो अपघात राष्ट्रीय महामार्गाचेर घडिल्ल्याचें कळटा जेन्ना ढाका वचपी ट्रेनीचो बशीक ठपको बसलो, जी रेल्वे ट्रॅकावयल्यान पासार जाताली. ह्या ट्रेनीन ह्या बशीक सुमार अर्धे किलोमीटर ओडीत वेली खंय. ह्या पुराय प्रकरणाचो तपास सुरू आसा. अशा तरेच्या हलगर्जीपणाक लागून निष्पाप लोकांचो जीव गेलो. देखून ट्रेन येवपाच्या वेळार बस कशी काय पासार जाली हाचो खोलायेन तपास करून योग्य ती कारवाय करप सक्तीचें आसा. इराण, इस्रायल आणि अमेरिके मजगती सुरू आशिल्ल्या झुजाच्या फाटभुंयेर देशभरात व्यावसायिक गॅस सिलिंडरांचो उणाव जाल्लो आसा. ह्याच मजगती फक्त व्यावसायिकांकूच न्हय जाल्यार व्हडल्या व्हडल्या फॅक्टरींक लेगीत फटको बशिल्लो आसा. साबार व्यावसायिकांनी लाकडांचो उपेग करून आपलो वेवसाय चालू दवरिल्लो आसा. अशीच पाळी आता गुजरातच्या फॅक्टरीवाल्यांचेर आयिल्ली आसा. टॅक्सटायल उद्देगाक सध्या लाकडाच्या आदारान काम सुरू दवरचें पडलां. देखून आता बेगोबेग ह्या परिस्थितीचेर मात करपा खातीर उपाय येवजण काडप गरजेची आसा. पंजाबच्या एका ड्रायव्हिंग टेस्टिंग सेंटरान लागिल्ल्या उज्यान पुराय सेंटर लासून गोबर जालें. उजो लागिल्ल्याची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळ घडणूकथार दाखल जावन तांणी उजो आटपात हाडपाचो यत्न केलो. मात तांकां 2 टेंडराचो उपेग करचो पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो उजो शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान लागिल्ल्याचें उक्ताडार आयला. फुडलो तपास सुरू आसा. संयुक्त राष्ट्रान वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट 2026 जाहीर केलो. तातूंत फिनलँड सेगीत 9वे खेपे संवसारांतलो सगळ्यात सुखी देश म्हणून जाहीर जाला. 147 देशांचे वळेरेंत पाकिस्तानाचो क्रमांक 104वो आसा जाल्यार भारत 116व्या क्रमांकाचेर आसा. 2025 वर्सा भारताची क्रमवारी 118वे सुवातेचेर आशिल्ली. 2.5 वर्सां झुजात आशिल्ल्या इस्रायलाक संवसारांतलो 8वो सुखी देश म्हणून जाहीर केला.